नमस्कार. आयज मोर्ले पंचायतीच्या वतीन आमी आयज हांगा क्लिनलीनेस ड्रायव्ह कंडक्ट करता. त्या ड्रायव्हाक आमच्या भितर आमचे सेक्रेटरी, डेप्युटी सरपंच, माझे पंच मेंबर, एक्स सरपंच आणि आमचे मोर्लेचे महिला तसेच सगळे ग्रामस्थ आसा. 12 वंश ग्रुपाचे महिला मंडळ आणि ग्रामस्थ आसा उपस्थित. सो आयज आमी मोर्ल्या पंचायतीन असे 5 ब्लॅक स्पॉट आयडेंटिफाय केला. तितूंतलो एक आयज आमी क्लिनलीनेस ड्रायव्ह घेतला. सो सगळे महिला वर्ग आमचे सगळे ग्रामस्थ उपस्थित असून सगळ्यांनी क्लीन केल्या एरिया. सो हांव लोकांक इतलें सांगूंक सोदता, आमच्या मोर्ल्या पंचायतीच्या ग्रामस्थांक सांगूंक सोदता की हो जो ब्लॅक स्पॉट आयडेंटिफाय केला हेज्यान फुडें हांगा मातशें कचरो उडोवं नाका. कित्याक पंचायत सगळे इनिशिएटिव्स घेताय ड्राय वेस्ट कलेक्ट करपाक. म्हयन्याच्या म्हयन्याक आमी इतले आमचे स्टाफ येता प्रत्येकाच्या घरान ड्राय वेस्ट कलेक्ट करपाक. सो तुमी तुमच्या घरानूच ड्राय वेस्ट सेग्रिगेट करून दवरा, प्लास्टीक म्हणा, पेपर म्हणा, आणि जे म्हयन्याच्या म्हयन्याक जे आमचे स्टाफ येता तांकां हँड ओवर करा. सो दॅट आमी ते मागीर वेस्ट मॅनेजमेंटाक आमी सप्लाय करता. सो दॅट थंय हे जाता, आमचे थंय वचून परत सेग्रिगेशन जावन तेंचे हे जाता, कितें सांग, रिसर्क्युलेशन प्रोसेस जाता. सपोज आयज हांगा प्लास्टीक जर पळयत जाल्यार ताका खूब वर्सां लागता हे जावपाक, हे माती जावपाक तेजी प्लास्टिकाची. सो त्या खातीर हांव सगळ्या लोकांक इतलेंच आवर्जून सांगता की तुमी प्लास्टीक, स्पेशली प्लास्टीक, हे घरानूच सेग्रिगेट करून दवरा. सो दॅट पंचायत येतली एवरी मंथ आणि कलेक्ट करून आमी ड्राय वेस्ट मॅनेजमेंटाक धाडटले. इतलें सांगून म्हाजे 2 शब्द सोंपयता. हांव मोनाली बेतकीकर, मोर्ल्या पंचायतीचे विलेज पंचायत सेक्रेटरी. मोर्ल्या पंचायतींतल्यान आमी जे ड्राय वेस्ट आसा ते कलेक्शन करपाक मंथली गार्बेज वर्कराक धाडटा आणि डोर टू डोर सगळ्या घरांनी वचून ती कचरो कलेक्ट करता. आणि ती जी गार्बेज वर्कर आसा ती मोर्ल्याच गांवची आसा. ती 5 वर्कर येवन सगळ्या घरांतलो कचरो एकठांय करता आणि लोकांचो कचरो ती एकठांय करून व्हरून जी आमची टेम्पररी शेड आसा थंय ती सेग्रिगेट करता. आणि तो ड्राय वेस्ट कलेक्शन जातकीर आमी मागीर तो गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट सेल कॉर्पोरेशन सालिगांव हांगा ट्रान्सपोर्ट करता डिस्पोज करपा खातीर. सांगपाचें म्हळ्यार इतले सगळे आमचे पंचायती कडल्यान प्रोसेस चालू असून गार्बेज वेस्ट कलेक्शन करपाचो. वयल्यान आमी सगळ्या घरांनी प्लास्टीक बॅग्स दिल्ले आसा आणि आमचे अवेरनेस तर चालूच आसता. आमी क्लिनिनेस ड्रायव्ह घेता, अवेरनेस कॅम्पेन घेता आणि ग्रामसभेन मिटिंगेनूय अवेरनेस करता. तरी पूण आमकां हांगा 12 वंश विलेज ऑर्गनायझेशनाच्या बायलां कडल्यान आमकां लेटर आयले की ब्लॅक स्पॉट खूब जाल्ले आसा. तर हांव विलेजर्सा कडेन मागता की तांच्यांनी हो कचरो भायर उडोवचो न्ही, कारण हो कचरो जेन्ना भायर उडयतले तेन्ना तांच्याच हेल्था खातीर हो खूब हार्मफूल आसा. कारण प्लास्टीक जे आसा ते खूब हार्मफूल आसा. आणि आमी जे हांगा शॉप्स आसा त्या शॉप्सांनी नोटिसी दिल्ली आसा की सिंगल यूज प्लास्टीक कंप्लीट बॅन जाल्ले आसा. सिंगल यूज प्लास्टिकाचो वापर करचो न्ही म्हणून. आणि प्लास्टीक तर अजिबात जळोवपाचें न्ही, कारण प्लास्टीक जळयतना जे पळय हार्मफूल मिथेन गॅस जनरेट जाता ताजे पासून हेल्थ प्रॉब्लेम जावपाक शकता. तर आज विलेज ऑर्गनायझेशन 12 वंश हांच्यांनी आमकां लेटर केले आणि आमी सगळीं जाण हांगा येवन एक क्लिनिनेस ड्रायव्ह घेतिल्लो आसा. हे फक्त लोकां पर्यंत पावोवपा खातीर की सगळीं जाण गांवचे लोक येवनूच हांगा क्लिनिनेस केल्ले आसा. तरी तुमी ह्यान फुडें हे प्लास्टीक भायर उडोवचें न्ही आणि जी गार्बेज वर्कर आसा तांचे कडेन दिवचे. आणि हे गार्बेज कलेक्शन करपाक आमकां गोवा मिनरल फाउंडेशनाचो खूब सपोर्ट आसा. गोवा मिनरल फाउंडेशनान आतां आपले स्टाफ नेमल्या आणि प्रत्येक घरांनी तेंच्यांनी QR कोड लायिल्लो आसा. त्या QR कोडाचेर कळटले की जेन्ना आमचे गार्बेज वर्कर थंय कलेक्शना येतले तेन्ना कितले प्रमाणात ते लोक गार्बेज दिता काय ना, किंवा ते घर बंद आसा काय ओपन आसा, ते सगळे त्या हाजे डिटेल्स आमकां कळटले. सो सगळ्यांनी मातशे गार्बेज आपले जी आमचे पंचायतींतल्यान वर्कर येता तेंचे कडेन हँड ओवर करचे.